2 दीस पयलीं हांव चांदेल प्लांटार गेल्लो. थंयसर हांवें सगळें इन्फॉर्मेशन काडलें. मागीर हांव पेडण्यां येयलो. पेडण्यां येवन आमच्या वालसनाक मेळ्ळो. वालसनाक हांवें ते कोरगांवच्या टाकये बद्दल विचारलें. हांवें म्हणलें ती टाकी कित्याक बंद आहा इतल्या वर्सां, कित्याक तुमच्या कडेन जायना ती स्टार्ट करपाक. मागीर तो म्हणलो ती क्लिनींग करूंक जाय सर. क्लिनींग करूंक जाय जाल्यार कितलीं वर्सां लागता क्लिनींग करूंक काय म्हणून ताका विचारलें हांवें ताका सांगलें तुमच्या कडेन क्लीन जायना जाल्यार हांव करून दिता तुमकां ती क्लीन. तुमी वॉटर सप्लाय करा लोकांक हांगासर सगल्यांक. लोकांक कोरगांव खूब त्रास जाता हांगासर उदकाक लागून. ही पंचायतीनूय भर घेवची म्हाजी अशी मागणी आहा पंचायतीक. कितें पंचायतीन फुडें सरोन ही टाकी जाता तितली बेगीन वालसनांक सांगून ती क्लीन करून घेवची. काय बरी टाकी आसा हांगासर ही टाकी यूज करपाक आतांच जाय, आतांच गरजेची आसा. लोकांक खूब त्रास जाता उदकाक लागून. आनी म्हाजी इतलीच मागणी आहा कितें ही जाता तितली बेगीन टाकी साफ करची. समज तेंच्या कडेन क्लीन करूंक जायना जाल्यार हांव क्लीन करून तांकां दिवंक शकता. आम्ही सगळे कोरगांव ग्रामस्थ जे देऊळवाडा जी टाकी आसा स्टोर टाकी ही आमचो सुदीप कोरगांवकर जेन्ना सरपंच आसलो त्या टायमार 1985 सुमार ही टाकयेचें बांदकाम जावन ही टाकी कार्यरत कोरगांवसाठी आसली. त्या उपरांत जे PWD खातें आसा जावं आमचो आमदार आसात खंयच्याच मनशांनी हे टाकये कडेन लक्ष दिवंक ना, दुर्लक्षीत जाल्या. पयर आमी चांदेल प्रोजेक्टाक जेन्ना व्हिजीट दिले तेन्ना तो म्हणटा 15 MLD उदक प्युरिफिकेशन जावन पेडण्यासाठी येता, पेडण्यांक यूज जाता. पण आमकां एक संशय आसा ही टाकी सुद्दां जर स्लो जर तेचो जर येवपाक जर उदक येयना वयर ताका खंय तरी कारणां आसतलीं. हे उदक खंय तरी प्रायवेट प्रोजेक्टांक सरकार यूज करता. तशें आतां सरकारान न करता आमची कोरगांव पंचायतीन सहभाग घेवन ही टाकी ही फूल जर आयज यूज जायत ह्या टाकये जाल्यार कोरगांव गांवाचो प्रश्न पाणयाचो सुट्टलो. आमदार आमचो म्हणटा आपूण सगळें करता, हे करता ते करता, जाल्यार हे टाकये कडेन येवपाक सुद्दां आयज वाट ना. हय वाट येवपाक ना म्हणजे ही खरी तर ह्या डिपार्टमेंटाची शोकांतिका आसा. हो आमदार बरे ऑफिसरांक हाडटा, लोकां मदीं तांकां तापयता आनी आपूण शो करता. ही खरी चूक आसा. तांकां तूं रिक्वायरमेंट कितें मटेरियल जाय ते डिपार्टमेंटाक दी न्हू. हो खंय ते गटाराचे प्रोटेक्शन वॉल जाका गरज ना ते कोट्यांनी टेंडरां काडटा आनी कमिशन घेता. आयज पाणयाचो प्रश्न आतां सॉल्व करतलो जाल्यार हे टाकयेर तीन लक्ष घालपाक जाय. अजूनय बाबून सगळे आपले अकलेचे तारे तोडचे न्हू, कोरगांवा खातीर कितें तरी करचें. माझे सरपंच कोरगांव जवळजवळ 1985-86 सालात सुकाळेवाडा कोरगांव श्रीपाद किंजवडेकर यांनी जागा दिली आणि त्या जागेत त्यावेळी बोरिंग केला आणि बोरिंग करून जवळजवळ कोरगांव जी तळप म्हणटा त्या तळपीचेर एक मोठी टाकी बांधली आणि त्या टाकेत त्या बोरिंग वेलचा सगळं पाणी टाकेत जाऊन सबंद गावडेवाडा, भटवाडी, सुकाळेवाडा, देऊळवाडा या सगळ्यांक पाणी पुरवठा जाय आसलो. पण सुकाळेवाड्याची बोरिंग वेल असली त्या बोरिंग वेलीत जवळजवळ 3 ते 4 पंप पडले आणि बोरिंग वेल बंद झाली. त्याच्यानंतर ती चांदेलची पाईपलाईन असली त्या पाईपलाईनीतून या टाक्यात पाणी येयला. पण त्याच्यानंतर पाण्याचा फोर्स नसल्या कारणान पाणी टाक्यात येवचा बंद झाला आणि हय जवळजवळ सगळ्या वाड्याचेर पाणी मेळनासा जाला. तरी ही जी टाकी आसा ती टाकी परत पूर्ववत परत सुरू जावची अशी मी या सार्वजनिक बांधकाम खाते पाणी विभागाकडे मागणी करता आणि तितूर जास्त करून ह्या भागाचो आमदार ह्यांनी पहिला लक्ष दिवचा आणि ताबडतोब ह्या टाक्याचो उपयोग सगळ्या गावासाठी करूचो. गीता मांद्रेकर भटवाडी. आम्ही पंचायतीन विवो तर्फे आमकां मिटींग खूप जाले, 4-5 वर्सां जाले आमी मिटिंगेक गेल्यार. पण जायते फावटी गावडे तळीचे, भटवाडीचे जावं कोरगांवचे फक्त उदकाक लागून झडटाले, जायते फावटी उदकाक लागून. आनी आमकां कितें आश्वासनां दितालीं ना आतां हे पळय एप्लिकेशन बरयलां, क्लीन करतात ते, ह्या करतात ते करतात, उदीक हे पळय येयले अशें म्हणून सांगताले. पूण आजून मेरेन आमकां उदीक ना. आतां 6-7 दीस जाले एकदम कंटिन्यू उदीक नसले. तेन्ना आमकां प्रवीण हल्लेकरान फूल सरांनी टँकर दिवन आमकां उदीक दिलां. ते थोडे थोडे उदीक अशें एका दोगांक घरा खातीर दिवंक नासले. आमकां फूल भटवाडी दिले, त्या वटेन दिले. पूण अशें न्हू काय 500 रुपयाची 500ची टँक हाडून 1000ची टँक हाडून 2 घरांनी दिले अशेंय दिवंक ना. हांवें सप्लाय केला सगळ्या वाड्याक पूण सरांनी दिल्या म्हणून आमकां मेळ्ळें. पूण ही जर आतां टाकी जर क्लीन करीत आनी सारकी जर हे करीत तेंच्यानी जर
आमदारान जर पंचायती मेंबरान हे जर आमचे जर तेतूर जर दखल घातली जाल्यार ती आमची टाकी आमकां क्लीन करून मेळत जाल्यार आमकां सगळ्यांक उदीक मेळटलें. आतां आमकां हांगा हाडले प्रवीण हाडलेकर सरान तशेंच तेंच्या उदेरशीर आमी येयल्यात आनी आमी ती टाकी पळयल्यात. ह्या रानांसून पावसान आमी येयल्यात, सगळीं बायलां सरळ येयल्यात आनी इतको डोंगर चडून सुद्दां आमी जर हांगा येवन जर ती टाकी पळोवंक शकतात. तर तशेंच पंचायतीचे मेंबर जावं आमदार येवन जर पळयलेले इतले दीस जाल्यार आमकां ते टाकयेचें उदीक मेळटलें आसलें. आजून मेरेन येवंक ना, आजून मेरेन करूंक ना. म्हणून हांव कितें म्हणटा, तेंच्यांनी येवपाचें, टाकी पळोवपाचें, क्लीन करपाचें आनी आमकां उदीक दिवपाचें.